बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी आमच्या शेता बाठा खातीर देवाक दिनवासूंक आनी नव्या कणसाचेर आशिर्वाद मागूंक हे पवित्र मिसाचे बेटेक एकठांय जाल्या. भोव पुर्विली आनी परंपरीक ही आमची परब. आयज ही पीक देवाच्या आशिर्वादा वरवीं आमकां फावो जाता ती दिनवाशी मोनान बापाक भेटोवंक आमी आयल्या. तर आमच्या वावराची समोरोमणी कोत्ताना देवाक आमच्या जिविताची ओपणी कोत्ताना जशें आबेलान भुंयीतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें, तशेंच आमी आमची पिकावळ, आमचो वावर सदांच देवाक भेटोवंक आनी देवान दिलोली सृश्टी सांबाळूंक आनी तिजो बरो परामोस करूंक हे मिसाचे बेटेन बापा लागीं मागुया. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत आयचो दीस हांव दिता. हो दीस आमच्या कणसांच्या फेस्ताचो दीस. ताळगांव म्हळ्यार शेताचो कोडो. आमच्या पुर्विल्यांनी शेतां रोवन जायते तरेची पिकावळ काडून आपलें उदारपासून केलें. आमचे गोराबे चलयले, सोरुयले, वाडयले, सांबाळले. आज मोगान तांचो उगडास करुया आनी देवाक दिनवासुया. आज आमी हे देव मंदिरांत एकठांय जाले जाल्यार दिनवासनीचेच आर्गांचेच उमाळ्यांनी भरून दिनवासुया आमच्या पुर्वजां खातीर, दिनवासुया आमच्या भावार्थां खातीर, दिनवासुया आमच्या शेतां भाटां खातीर. देवान आशिर्वाद घातलेली ही प्रितूम आमकां वर्सान वर्स फळां दिता. आमची जमीन पिकाळ करता. देखून त्याच रोजनार दुनयांक दिनवासतना आमी एकामेकाकूय दिनवासुया. जायते आमी आमच्या पुर्वजां कडल्यान घेतलां. तातूंतलें व्हडलें देणें म्हळ्यार आमचो भावार्थ. हो भावार्थ आयचो कालचो न्हय, 478 वर्सां जालीं हे भावार्थाक ह्या गांवांत. 478 years ऑफ फेथ जर्नी. देवाक दिनवासुया आनी आमच्या पुर्विल्यांक बरोबर आमी हे भावार्थान वाडूंक अखंड भावार्थाची गोवाय आमी दुसऱ्यांक दिवंक मागुया. हे आमी तुमचे पासत सगल्या ताळगांवकारां पासत हांव भेटयतां. तेच बरोबर नेविल फारिया फॅमिली आज ओदोबाजो समोरुमतात, तांचेय पासत मागुया. आपलो वाडदीस समोरुंतात आज मॅन्युएल फेर्नांदीस आनी एजिकियल फेर्नांदीस, तशेंच जॉयस डायस आनी रिवा त्रिंदाद आनी हेरूय आपलो वाडदीस समोरुमतेल्यांक मनांत हाडून तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी तांचेर सर्वेश्वराचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आनी आमचें दिनवासनेचें बलिदान देवाक मानूंक आमी असोक्त आमी जायते फावटी आडशेपणान आमकां देवान दिल्लो वावर उमेदीन करूंक ना देखून बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपद वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची ते सवा गोरजू आनी मागणी बापाक उबारुया. देवा, तुजे पोरजेचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल आनी आमच्या शेतां बाटांक भरपूर पीक दी आनी सदांच दिनवाशी काळजान तुज्या नांवाच्या मानांक तांचो उपयोग करूंक आनी जमनींतल्या उपजल्ल्या फळां खातीर सदांच तुका वाखाणूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. ओरोणे आनी सुकलोली जमीन कुशाल जावन पाड जमीन संतोसूं आनी फुलूं, कोंबला भाशेन तिका फुलां फुलूं. ती संतोषभरीत जावन आनी आनंदान भरून गितां गावूं. तिका दिल्ल्या लेबानाची मोहिमा
कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप, सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली, देवाचो प्रताप ती देखतली. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उठ्ठले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक अरोण्यांत उदक व्हांवता, करपोल्ल्या गांवांतले जोरी फुट्टात, सुखी कोर्दी जमीन एक तोळें जाता, तानेलोले बोयेचो जातात उदकाचो जोरी. संतोशाचे उलासन सोडून ती सियोनान येतली. तांच्या मुखामोलार सोदांच कुशालकाय रोसरोसतली. संतोश आनी कुशालकाय ती भोगतली. दूख आनी रुदन नाच जातली. देवाचें उतर हें. अच्छे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली. सियोनाच्या गुलामाक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना कुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली. जशें नेगेबेंत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामाक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोमतात तीं, गायनां गावून करतात लुवणी. जबाब. सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली. वेता वेता दुकाबोरीत चोल्लीं, हातान घेवन वोंपाचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोनशाचें बरें. जबाब. सर्वेस्परान आमचे खातीर व्हड व्हड अजापां केली. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें: जो थोडे वोमता तो थोडे लुंवता, आनी जो चड वोमता तो चड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय. कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तर तुमकां सगळीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटच दोयाल कोळण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितेंय आसतलें. कित्याक अशें बरयल्लें आसा: सदोळ हातान तो दुबल्यांक वांडटा, ताचें बरेंपण ताकतलें सदांकाल. जो वोंप्यांक बी आनी तांकां पुसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. सगळ्या वस्तूंनी गिरेस्त जावन तुमी सगळे तरेन उदार जावंक शकतल्यात आनी अशें आमच्या कामां वरवीं देवाक आर्गां दिवंक पावतल्यात. कित्याक ह्या पवित्र कार्याची सेवा न्हूच भावा भयणीच्या गरजांक पावता, बगर भरपूर आर्गां देवा मुखार चडोवशें करता. हे सेवे वरवीं तुमी कोण ती दाखोवन दितात आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान तुमी कशें मानून घेतलां तें आनी कितल्या उदार काळजान तांकां आनी सगळ्या मनशांक तुमी आदार दितात तो पळोवंक देवाक ती मोहिमा दिवंक पावतात. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखकार. सगळीं उबी रावन उद्गाराक गीत गावया. B9 पेज 26, B9 पेज 26 सवो श्लोक आमी गायतले.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान ताका म्हळें, गुरुजी म्हाका पडला ते दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण जेजून ताका अशी जाप दिली, मनशा तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय दवरात आनी सगळे तरेचे आपसुवार्थांतली मेकळे रावात. कित्याक कोणाक पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ती ताची जिवीत वाडोवंक जायना. मागीर ताणें तांकां एक ओपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेतां बाटांक जायतें पीक जालें. तेन्ना तो आपलेच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें. आनी ताणें म्हळें, अशें करतलो, म्हजे कोळे मोडटलो, तांच्याहून व्हडले कोडे बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या जिवाक अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या 100 वर्सांक पुरोसर खूब माल तुज्या आदीन आसा. विसो घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हळें, पिशा आज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक. आपणाक तेवे एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक जाय ताची गोत ई. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून आज आमी ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. कित्याक आमचे कोणसांची परब, कोणसांचें फेस्त ही एक भोव परंपरीक ट्रेडिशनल फेस्त आमचें, शेकड्यांचें. ही परब आमकां पुर्तुगेजाच्या तेंपायल्यान वता आनी ताचे आदीं आमचो इतिहासूच दोत्तोरेक रेवळ्ळलो आसा. आनी देखून जें कितें दोत्तोरेचें उपजता तें आमकां खुशाल करता. तें मागीर भाजी पालो जावं, तें मागीर आमच्या बागेंतलीं फुलां जावं, तें मागीर शेतांत पीक जावं, आमकां खुशाल करता. हांव सुपुल्लो भुरगो आसलो, शाळेंत शिकतालो तेन्ना, आनी ताच्या आदीं पुरान आमच्या शेतांत पीक जाता ती सोडून म्हजी ग्रॅनीचें शेत व्हडलें आसलें उतोर्दा. आनी प्रत्येक वर्साक जेन्ना ग्रॅनीच्या शेतांत लुवंक येतालो लोक, आमी इस्कोलाक वचनासले. आनी हाचें कारण जावन आसलें, पीक तातूंत आमकां कसलो वांटो नासलो. आमकां वांटो आसलो माड आनीक ते आंबे आसले, आंब्याचीं झाडां आज पर्यंत आसात तीं, ते झाडां पोंदा बसपाचें आनीक ते कामेऱ्यांक पेज हाडटात ती पेज जेवपाची. मागीर आमी बोव म्हूण घालतात, गोरवां चलतात कातुरलेले शेताचेर, तांकां धांवडावपाची. आनी तांकां धांवडावप म्हळ्यार म्हाका ओगळी उमेद आसली. आनी जायते फावटी म्हजी आवय तापयताली म्हाका, तांकां मान नाका. ती गुंवतालींत आमी ताका बोव म्हणून घालतात आनीक एक पावटी. अशें 2 पावटी पीक जाताली तेन्ना आमकां हॉलिडे आसताली, आमी इस्कोलाक वचनासल्यो. कित्याक ही ओगळीच खुशालकाय, ओगळोच आनंद तो आज मेशिनाचेर पीक काडटात तांकां मेळूना.
ते कामेऱ्यांक जेवण हाडूंक जाय आसलें, दांक पेज हाडूंक जाय आसली, सांजे च्या हाडूंक जाय आसली, आनी थोडो वेळ ती शेतांतली भायर सरून ही पेज ही च्याव हें जेवण घेताले. आनी थंय मुणगे उक्ते मोळार घेवंक म्हळ्यार आमकां भुरग्यांक एक पिकनीक कशी ती. भाव भयणीनो, पाप साहेब आमचो फ्रांसीस लावदातो सी म्हूण एक चीट एन्सिक्लिकल लेटर काडटा 2015. आनी हे चिटींत भाव भयणीनो काय बरे भाशेन तो आमकां म्हणजे सगल्या भावार्थ्यांक आनी सगल्या संवसारांतल्या लोकांक दाखोड करता सोयरीगत देवा, मनशा आनी सृश्टी मदें देर इज अ डीप रिलेशनशीप. आनी ही चीट बाबा म्हणिनो नॉट ओन्ली फॉर कॅथलिक्स, नॉट ओन्ली फॉर क्रिश्चन्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सपिरियन्स समथींग ब्युटिफूल. देवाक मानिनात ते पुरान हे चिटींतल्यान कितें तरी शिकूंक पावले. देशाचे फुडारी, देशांचे फुडारी तांकांय खूब संदेश मेळ्ळो that it is time for us to know the relationship between God, humans and the earth. एक बारीक संकोड आसा बाबा म्हणिनो देवा मदें, मनशा मदें आनी सृश्टी मदें. आनी देखूनच बाबा म्हणिनो हें कोणसाचें फेस्त आमकां एकल्याक हुस्कायता, उगडास कोत्ता आमचे संबंद देवा कडेन, आमचे संबंद बाबा भयणां कडेन आनी आमचे संबंद आमचे सृश्टी कडेन. त्याच बरोबर पाप साहेब उगडास कोत्ता की आमी हे सृश्टीचे कारभारी दोनी न्हय, आमच्यांनी दोनीपण चलोवंक जायना. दोनी तो देव जो सुक्ती भोक्ती कोत्ता, जो आपली किरणां आमचेर एकल्याचेर उदिवंसो करता, दीस रात करता, सगळीं तो चलयता. तो दोनी आनी ताणें मनशाक हे रोशनीचो कारभारी केला. आनी देखूनच मनीस दोतोरेचें उत्पन्न करता तेन्ना पयलो ताचो उगडास करता. ताणें पीक दिवंक जाय. आमच्या वाड्यांनी जायतीं आंब्याचीं झाडां आसात. आमच्यानी वचून आतां आंबे मेळूंक ना, जायनात आमकां आंबे. आमी कितलेय व्हडले सायंटिस्ट जावं आंबे हे वेळार मेळचे ना. देव पीक दिता. अवचितूच आंब्याचीं फुलां येतात आनी मागीर फळां येतात. ते काळार तरेतरेचीं फळां आमकां चाखूंक खावंक मेळटात. कित्याक देवान आमचे सृश्टीचेर आशिर्वाद घाल्लो आसा. आनी देखूनच बाबा म्हणिनो पयलें कारण आमी आज हांगा एकठांय जावंक म्हळ्यार देवाक दिन वासो. ताणें जमनीचेर आशिर्वाद घालो. मनशाक वावर करपाचो कायदो घालो आनी ही सृश्टी सांबाळूंक, तिची पिकावळ काडूंक मनशाक उपदेश दिलो. आनी देखूनच पयले सुवातेर आमचे दिनवास देवा. दुसरे सुवातेर मनीस वावर करता. आनी आमी जाणव ताळगांवकारां आमी सारकीं जाणव कितलो आमचे पुर्विलो लोक शेतां भाटांचेर पीक काडटालो आनी पिकेंतल्यान आख्खो आपलो कुटूंब चलयतालो. आमच्या घरांत एक जागो आसलो, कोडो आसलो, कोंड्याचो कोळो. आनी त्या कोळ्यान भितर भात आसले आनी तें भात इल्लें इल्लें काडून उकडून सुकोवन आमी गिरणीर व्हरताले आनी तांदूळ मेळटाले. आख्खें वर्सभर हे कोडे आसले. आज थिंग्स हॅव चेंज. कोडे नात. आज सगळें टॅक्निकल जालां. आज आमी तांदळांचे साक काडटा. कोडे दवरूंक जागोच ना. बाबा म्हणिनो मनीस आमचे पुर्विले काय बरे भाशेन हे सृश्टीचो
दोतोरेचो जमनीचो उपयोग करताले. इतलेंच न्हय, पयलें भात पिकलें जेवण करतालेत, खाण करतालेत, शेजाऱ्यांक वांटतालेत. पीक करूंक एकामेकाक आदार दितालेत. म्हणटच मनशा मदें शेजाऱ्या मदें संबंद आहलो. सगळीं एकाच दिसाक पीक करिनासलीं. आज तुजें शेत, फाल्यां ताचें शेत, परवां ताचें शेत. शेजाऱ्या मदें मनीस जाती मदें संबंद आसले. आनी देखूनच कामेरी आयली, ताका च्या दिवंक जाय आसली, पेज दिवंक जाय आसली, जेवण दिवंक जाय आसलें, सांजेची च्या दिवंक जाय आसलें. आनीक हे संबंद वाडटाले. शेतांत काम करपी जेवण जेवली म्हणटच उगडास करतालीं. हे भाटकारागेर, हे भाटकानीगेर बरें जेवण मेळटा, ती रुचीन जेवण करतात आमचे खातीर. म्हणटच मनशा मदें संबंद वाडटालेत. जायते फावटी तीच उगडास करूंक येतालीं. म्हाका उगडास आसा भुरगेपणांत पाडकार येतालेत म्हज्या आवयक सांगूंक, भाटकांनी पाडिना तूं? आपूण येतालेत सांगच्या आदीं. तेन्ना टॅलिफोन बी कांय नासलें. आपूण येतालेत पीक करपाक. पाडिना तूं? जालें, नाल्ल पाडपाचो काळ जालो. हे संबंद बाबा भयणीनो त्या काळात दिश्टी पडटाले मनशा मदें. थोडे फावटी पयसच्यान येतालीं न्ही, वेर्नांतान येतालीं, वेलसांवच्यान कांसावलीच्यान येतालीं पीक करपाक. आनी ही पीक करता आसतना कांय बरी आमची परंपरा गितां गायतालीं जायतीं जाणां. आज हे आमकां दिश्टी पडना बाबा भयणीनो. कित्याक मनीस मनशा मदें हे संबंद तोडूंक पावला. आनी तिसरे सुवातेर देवा मनशा आनी सृश्टी मदें संबंद आसा. पापसाहेब म्हणटा, दी अर्थ इज माय होम. ही सृश्टी म्हजें घर. हांव म्हणटलो आसूं म्हाजे मुखार वचून, ही सृश्टी, ही दोतोरी म्हजी आवय. ही म्हजी आवय. भाग्योंत फ्रांसीस दे आसिजी म्हणटालो, मातये म्हजे भयणी, किड्या म्हजे भावा. दोतोरेक म्हणटालो, मातये म्हजे भयणी, किड्या म्हजे भावा. आमी सिमितेरींत गेले म्हणटच आमकां कितें मेळटा? माती मेळटा आनी किडे मेळटात. हे किडे आमची कूड खावन उडयतात आनी मातयेंत आमी मिसळ जाता. 3 वर्सांनी तुमी फोंड उसूंक आयल्यार पळोवंक जाय, कांय ना. घोडयेक हड्डो मेळटलो, घोडी थोडी हाडां मेळटली. कितें जालां? आमी मातयेन मिसळ जाल्या. कितें जालां? किड्यांनी आमकां खेली. म्हणटच फ्रांसीस दे आसिजी व्हडलो भाग्योंत, सैमाचो भाग्योंत, तो म्हणटालो, मातये म्हजे भयणी, किड्या म्हजे भावा. तुमी म्हजी सांगाती. एका दिसा हे दोतोरेंत हांवें वचूंक जाय. भाव भयणीनो, ही दोतोरी म्हजी माय. दी अर्थ इज माय होम, पापसाहेब म्हणटालो. आमी चलता भोंवता ती दोतोरी म्हजी आवय. हे दोतोरेंत आमी वचूंक जाय. देखून काय बरो आमचो बूक ऑफ जेनेसीस, उत्पत्तीच्या पुस्तकार आमकां हे काणी रुपान मेळटा. देवान म्हणटा, माती घेतली हातांत, मनशाक केलो आनी हे मातयेचे केल्ले मनशांत आपलो स्वास घालो. मनीस रचून आयलो. देखून आमी मातयेची केल्ली आमची कूड मातयेक लायता. ही दोतोरी आमची आवय बाबा भयणी. जायते फावटी आमी तिचो बेउपयोग करता. जायते फावटी आमी नियाळीना पुऱ्यान ती आमची आवय. आनी दी अर्थ इज माय होम. म्हजें घर. आयज आमी घरा वयता आसतना ही परब समारंभून भाव भयणीनो, देवान आमकां केदो व्हडलो सोबीत संवसार दिला आनी आमकां कारभारी केल्यात. घोडये जायते फावटी आशेन, ह्या शुभ वर्तमानान तुमी आयकलां ती आशेन
आमी आमचेंच चिंतलां. तुमकां खबर आसतली युक्रेन आनी रशिया मदें व्हडलें झूज आजून सोंपूंक ना. फेब्रुवारांत कॉमेस जाल्लें आजून चालू आसा. युक्रेन म्हणटात तो गोवांचो व्हडलो मळो. इतली व्हडली गोवांची शेतां थंय ती पिकली आनी ती पिकून आख्खे संवसाराक पावताली. पूण गियराक लागून पीक काडूंक जायना. लोक पळोवन दांत जालो आनी पीक पावूंक ना देखून हो गोवांचो प्रेस इतलो वाडलो. संवसाराक मागीर अकस्मात जागृताय आयली. हो गोव तर सगळ्याक पावना, लोक भुकेन मरतलो देखून देशाचे फुडारी फुडें सरून रुसिया लागीं युक्रेना लागीं मागलें फकत पीक करूंक दियात आमकां. आनी गोवांची पीक तांणी केली आनी कोत्तात. आनी हे गोव सगळ्याक धाडटात. व्हडले व्हडले बोटी फकत गोव वतात. कित्याक ते गोव कुसतले आसले, ते गोव पिडायतले आसले आनी भूक वाडटली आसली संवसाराक. देखून युक्रेन सान हे गोव टर्की वतात आनी टर्कीक सान सगळे संवसाराक वांटून दितात. बाबा बुडीनो मनीस जायते फावटी कितलो आपलेपणान भरिल्लो. दोत्तोरे मदें आपल्या मदें आनी देवा मदें संबंद आसा तो मनीसूच तोडून उडयता. आयज आमी गारवेत आसतना बाबा बुडीनो खुशाल जावया आमच्या पुर्वजां खातीर आनी दिन वासुया देवाक ह्या शेतां भाटां खातीर. आनी आमकां भरपूर पिकावळ दी. आमची जमीन सदांच पिकावळ कर म्हूण ह्या मिसांत कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया. सोतमंता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्ग आनी विचार असणारा जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबारो जल्मलो पोसले ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची उंचवी करून घेतलो. सोतमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकसार पातकेंचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. भयणी भावनो आज एक कुशालकायेच्या दिसा दिनबसणेच्या सुमाळ्यांनी भरून ही थोडी मागणी बापाक आमी उबारुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा बरोबर आमच्या बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाची भावां भयणींनी देवाच्या राज्याचो वावर जबाबदारेन आनी कुशलकायेन करून देवाच्या उतरांचें बी क्रिस्ती पोरजेच्या काळजान ओदीक वंपूंक पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी शेतकामती खात्यांच्या जबाबदाऱ्यांनी भाजी पालो आनी तांदूळ गंव वमतेल्या गरीब भावां भयणांक फावो त्यो सवलती आनी दुडवांचो आदार दिवंक अशी भारताची शेतकामत उखलून दवरूंक बापा लागीं तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. आमच्या शेतां भाटांनी आमी बी लायलां तर आमी कोश्टां आनी मेहनतीन केल्ल्या वावराक बरें पीक फावो जावंक आमच्या शेतां भाटांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण
बापा लागीं कृपा मागुया. आमी सगल्यांनी आमच्यान जाता ते भाशेन झाडां लावून आसात तीं शेतां बाटां सांबाळून प्रदूशण उणें करून आमची श्रीस्त्री सांबाळपाचो प्रयत्न चालूच दवरूंक आमकां देवाची जाणवाय मागुया. आयची परब समोरोमतल्या नेविल फारिया आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवान आपलो शुभम आशिर्वाद घालूं म्हूण देवा लागीं मागुया. एक घडयोगीच रावया, बापाक दिन वासुया, सगळे ताचे उपकारां बसत. जायतो आमचो ताळगांवचो लोक भायर आसा, युरोपाक आसा, अमेरिकेक आसा, गाल्फाक आसा, बोटींचेर वावुरता. तांचो मोगान उगडास करुया. हो आयचो दीस आमकां सगल्यांक आशिर्वादाचो जावंक आनी आमच्या शेतां बांडाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून आमची जमीन सदांच पिकाळ करूंक मागुया. बापा, तुजे मुखार आमी कालतिकायेन घातिल्ली मागणी तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसी. दानातारे वेळार गायन गावया. C13 पेज 33. C13 पेज 33. उबी रावया. भयणी भावनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हातांतलें बलिदान आपल्या मनान ताणें बळयलें आमच्या आनी आखे भोवीत सगळीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा, आमचे जमनी वेलो गोवांचो उंडो आनी दाकां सोरो आमी तुका उपकारी काळजान आयज भेटयता. ही देणी तूं स्विकार कर आनी ती बदलून तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमच्या आत्मीक पोसवण जावं दी. आमचे जमनींत आमी वमता ते बियांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सुबाम पीक दी. अशें सदांच तुजें बरेंपण गावूंक तुका दिन वासूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदर आनी सासणेचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी आयज आमी तुका दिन वाचतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकूल सोडना. तरी असलें प्रार्थन करून आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेतांव. देखून स्वर्ग आनी संवसारांत देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमचेंय किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन भावार्थाचो गूट परगुटुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमतांव. तुजें पुनर्जन्मपण आमी परगटाव. तुज्या येण्याक आमी ओत्रेकतांव. बापाजी तुज्या मरणाचो आनी प्रजिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमी समजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराक केपरी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ती आमचे बावमुडीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्यवंत धर्मदूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. भयणी बाबांनो, रात जेवणार जेजून उंडो घेतलो, गोवा उंडो दाकांनी पिळून गेल्लो सोरो घेतलो आनी आपल्या मासा रोगतान बदल्लो. गोव जायते पूण एक उंडो जाता. दाखू जायते ताचो पिळून एक सोरो जाता. जेजूच्या जेवणांत आज वांटो घेवन आमी घरा वयता आसतना आमचे मदें देवा मदें आनी सृश्टी मदें संबंद सदांच सांबाळूं आनी सृश्टी पवित्र देवा आशिर्वाद घातलेली जमीन आमची म्हूण ओळखून ही जमीन आमची आवय ही दोत्तोरी आमचे सासणीक घर म्हूण मानून धरून जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां दिवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान त्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे देवाचे शेळये संसाराची पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका बोलाकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. तुका आमची गरज गायनाचो अंक D43 पेज 71. D43 पेज 71.
जेजू आमच्या काळजांत आयला, जेजूक तीन वाचूया. गायन घेवन तुजे उपकार दुनिया कशें बादयतले हांव. गायनाचो अंक E12 पेज 684. E12 पेज 84. प्रार्थुया. सौर पदवेदार देवा, ह्या पवित्र जेवणांत आमकां सासनीक जिविताची खात्री मेळटा. तें जिवीत जोडच्याक हेंच सर्गीचें जेवण आमकां उपकारूंक, हे शेवटाक आमचें संवसारीक जिवितूय उपकारूंक, आमच्या उदारपसणाक गोजेची पिकावळ तूं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. बांबुडीनो आतां 9:15 आमी पुरसांव काडून शेतांचेर आशिर्वाद तशेंच कोणसां कातरूंक वेतले. आज आयतार म्हणटच आमी घरा आसा, जांकां खुशी आसा उपकार करून पुरसांवांत वांटो घेवया. जायतीं जाणां घोडी नोकोत, खूंय आहा तें आमचें शेत म्हणटच बरें चोवपाक पळोवया घोडये पीक जाल्या वो ना हो नकळो, ताचेर आशिर्वाद घालतले हांव. आनी कोणसां कातरून पयलीं सामिंगेलीचें एक कापेल आसा धाकटुलें, थंय दवरतले हांव. आमची पिकेची फळां बागेंत आस्कारी आमचो बागेंत मिगेलाक भेटयता हांव. आनी मागीर आमी देव मंदिरांत येता हांव 10 वरांचेर फेस्ताचे मीस. तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल. आनी हाका लागून फादर जोफील, फादर ब्रिटो, फादर डॉमनीक, आमचे PPC वांगडी, सिस्टर्स, आमचे संदेशकार, आमची एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स, ऑल्टर सर्वर्स सगल्यांक काळजांत घेवन तुमकां फेस्ताची उनुनीत पोरबी आमी दिता. हांगा आसलेल्यांक तशेंच परदेसांत आसलेल्यांक. जायतीं आमची परदेसांतलीं भाव भयणां, बो करून इंग्लंडाची, UKची पावून सरल्यान तांकांय आमची फेस्ताची उनुनीत पोरबी. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमी सगल्यांक वी वीश ऑल ऑफ यू अ हॅपी फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल. आनीक देव बरें करूं म्हणटा आमी बाब मॅथ्यू लॉपीस, ताचे माध्यमांतल्यान सगल्यांक ही फेस्ताची उनुनीत पोरबी आमी दिता. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. हे मीस तुमचे पासत आमी भेटयलां. आनी आमचे सृश्टीचो मोग करुया. शेतां भाटां राखुया, सांबाळुया, रोवया आनी पीक काडुया. आमच्यो तालिगांव म्हळ्यार शेताचो मळो
आमची तालिगांव म्हळ्यार आमची वांयगी, आमची कोणगां हें खाशेलेपण ताळगांवकारांचें आमी राखुया आनी फुडले पिळगेक आमी ती दाखोवया. आतां सांगलां ते भाशेन आमी कोणोस कातरूंक वेतले हांव कोंफ्राद आसात ताणें आपआपली ओपमूस घालची. फादर जोनस डिसोजा कारांजाले फिरगोजेचो पादकूर मीस पेटयतलो पोरबेचें आनी देवाचें उतर पुरगुट्टलो. ह्या वर्साक फारिया फामिली करता ही परब. भोव करून नेवील फारिया आनी तांचो कुटूंब तांकां आमची शाबासकी आनी देनवासनी. हे फेस्ता सुमयार पयले सुवातेर हेराल्ड पेपर बरो 2 पानां मदलीं ताणें आमची ताळगांवची खबर आनी ताळगांवचे फेस्ताचो इतिहास हाडला. घेवया, एक कॉपी दवरुया आनी जाता जाल्यार कोण लंडन बी वेता तांकांय पाठोवया. कित्याक ही आमची गिरेस्तकाय, ही परब आमची परंपरीक परब आमचें दायज. म्हणटच आमचो भाव रोमियो हाणें तयार केला हो फेस्ताचो अंक. ताका आमी शाबासकी दिता, ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी तेच सुमयार ताळगांवचो पोरजोळ आमचें पॅरीश बुलेटीन हाचो खास अंक आमी उजवाडाक हाडला. ताळगांवचो पोरजोळ तुमी तो घेवचो आनी घरांत दवरची एक कॉपी. भायर आसा तांकां धाडचो. आमच्या फिरगोजेक 478 वर्सां जातात. 478 वर्सां म्हळ्यार एक लांबदीक यात्रा भावार्थाची. देखूनच बाबा मडिनो खुशालकायेन आमी आमच्या भावार्थाचो वावर फुडें व्हरुया. तुमच्याच आदारान, तुमच्या बऱ्या उतरान आनी तुमच्या बऱ्या स्फूर्तीन आमी तुमकां दिनवाशी आनी फिरगोज एक एक्झॅम्पलरी पॅरीश जावची आसता आमची हो आमचो आंवडो. परबे सोमयार आमचे SSVP वांगडी तुमकां आपले गांवचे दुबळ्यां खातीर आदार मागतात. सोदोळ आतांनी हो वावर दुबळ्यां खातीर जाता तो फुडें व्हरूंक आदार दिवया. तशेंच दोतोरीचीं भुरगीं फुलां लायतात. दोतोरीचो वावर आमचो फुडें व्हरूंक जायतो तेंको जायतो सहकार तुमी दितात. हेय फावटी फेस्ताचे सुमयार दियात म्हूण मागता. आज सांजे 4 वाजता क्लूब सामिगेल हांचे मदें इंटरवॉर्ड फायनल मॅच आसा. पयली वुमन्स मॅच आसतली आनी मागीर फायनल्स, इंटरवॉर्ड फायनल्स. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण करतात सामिगेल स्पोर्टिंग क्लब हे फायनल पळोवपाक. तशेंच सांजे 8 वाजता तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान तियात्र आसा. हो तियात्र खास हे पोरबे सोमयार बरयला. हेच ते जिविताचे रस्ते. बरयणार पिटर वाज. आमचे गांवचे सबार कलाकार तातूंत वांटो घेतात. मागता तुमचे लागीं उपकार करून सगल्यांनी येवंक थोडोसो वेळ सांगाताक सारुया. तिकेट केल्या 100 रुपया. खर्च उणें करपाक जायतो खर्च जाता तुमी जाणात. पड्डे, माटो, दुसऱ्यो वस्तू, थोडे बँड आसा, बँडाक फारीक करूंक जाय. तरेतरेचो देशपेज आसता आनी ताका लागून फकत 100 रुपया सांगाताक सारू. कोणा लागीं जायना, कोण एकलो आयलो म्हजेशी काल आनी 11 तिकेटी दिल्यात म्हाका. कोणा लागीं जायना त्यो तिकेटी वांट फादर म्हजे लागीं आसात. म्हणटच कोणा लागीं खरेंच 100 रुपया देखून दिवंक जायना, तिकेट नासतना देखून येयात. पूण सगलीं ताळगांवकारांक अशी सांगाताक थोडो वेळ खुशालकाय फेस्ताची एकामेकाक वांटुया. फाल्यां आमचे इगोर्जेन इंतेर आसा. एक आमची भयण केरांत अंतरल्या, तिचो इंतेर सांजे 4 वरांचेर. सांजे 4 वरांचेर. ऑगस्टाचे 24 बुधवारा दिसाक आमचे 10 बुधवारांची भोगती सुरू जाता. पेरपेसोगो साहेबांची 10 बुधवारांची भोगती आमी करता ह्या गांवांत. म्हणटच दीस इज द फर्स्ट टायम आफ्टर पॅन्डेमीक. म्हणटच पयलो बुधवार 24 5:30 वरांचेर तेर्स उपरांत मीस. वाड्या वाड्यांनी सेवाधर्म आमी घाला. पयलो नोवेन सांतिस्म, वयतालें, नागाडी आनी केवणें.
सांतीस मोयताले नागाळी खेवणे तेच करूंक तशेंच मिसाची मांडावळ करूंक. ह्या सांजेच्या दिसांनी भुरग्यांकूय हाडुया, दोतोनीच्या भुरग्यांक हाडुया आनी ह्या नोवेनांत बुधवाराच्या बुधवाराक वांटो घेवंक आदार दिवया. ऑगस्ट 25 ब्रेस्तारा दिसाक सगळे तरणाट्यांक आमी घडोवन हाडटा कम एंड सी एन इवनिंग विथ जिजस. आमच्या तरणाट्यांनी वांटो घेवंक, दुसऱ्यांनी वांटो घेवं येता. जायते तरणाटी गेल्या त्या फावटी आयिल्ले आनी तांणीच मागले म्हयन्याच्या म्हयन्यांक करया म्हणटच कम एंड सी इवनिंग विथ जिजस 5:45 to 7:45 सगल्यांनी बूक करून तरणाट्यांनी वांटो घेवंक मागता. जावं ते होली आवर जावं ते टॉक चलयतलो फादर सावियो डिसुजा, डायरेक्टर ऑफ डायसिजन यूथ सेंटर मडगांव. मडगांवांतल्यान कास तो आमचे बरोबर येतलो आनी आमचे बरोबर आसतलो आमच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन दिवंक. फुडल्या आयताराक 28 बायबल कोर्स पयलें उलोवप मिरेकल्स ऑफ जिजस. आयतार ते दिसाक 4:08 ऑर कोर्स कंपल्सरी क्रिज्म घेवंक सोदतल्या भुरग्यांक तांकां एबसेंट रावंक जायना. हो कोर्स मिरेकल्स ऑफ जिजस बायबल कोर्स इज कंपल्सरी फॉर ऑल कॉन्फर्मेशन यंगस्टर्स आनी आमकांय फुडें जीं वांटो घेवंक सोदतात तांणी आपलीं नांवां दिल्यात हो कोर्स मिरेकल्स ऑफ जिजस वांटो घेवंक मागता. ऑगस्टाचे 30 तारखेर मोहन साहेब म्हणजे नोवेन सुरू जाता आमचे इगोर्जेंत तशेंच कपेलांत केरांत कपेलांत. इगोर्जेंत पयलें मीस जातलें आनी मागीर सोडवणीचो इतिहास हाचेर शिकवण जातली. 10 दीस फादर मारियान डिकॉस्ता ही शिकवण दितलो सोडवणीचो इतिहास साल्वेशन हिस्ट्री. म्हणटच आमी मिसांत वांटो घेवन बरे भाशेन ही साल्वेशन हिस्ट्रीचेर नियाळ कोत्तले. नोवेन दिवंक सोदता, नोवेनाचे मीस दिवंक सोदता तांणी ऑफिसांत आपलीं नांवां दिवचीं. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक इगोजेची सफाई करूंक पयलें मीस पोसरेंबाट, दुसरें मीस माश्यादाले मरोड आनी तिसरें मीस सांजे फ्रांजाले आनी जिलाले मरोड. आनीक एक फावट सगल्यांक तुमकां आमी फेस्ताची उनुनीत पोरबी दिता आनी जांचे लागीं जाता तांणी हे पुरसांवांत वांटो घेवन कोणोस कातरूंक आनी घरा वयता आसतना एक कोणोस हातान धरून वसूं येता. आमी सगळीं उबी रावया. सायंसाक 4 वरांचेर आमी खेळाक मैदानार आनी 8 वरांचेर कम्युनिटी सेंटरांत मेळुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या देवाच्या रोसेच्या वावरांत भागेली आनी प्रिथ्वी सांबाळूंक जेजूची नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन गावया सामिंग लारकांच.